सेगीत पडपी पावसाक लागून मयी सयत दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत भात पीक उदकापना वचून आडवे जाला। एके वटेन पावसाचो सावार जाल्यार दुसरे वटेन भात कापणी यंत्र उपलब्ध नाशिल्ल्यान शेतकारांचेर संकश्ट आयला। भात पीक कापपाची वेळ जाल्ली आसतनाच पावसाची दुमशणां सुरू जाल्यात। मजगतीं भात कापणी मशीन उपलब्ध नाशिल्ल्यान वेळार कापणी करपाक मेळूना अशी खंत शेतकारांनी उक्तायल्या। कांय शेतकारांनी मंगळारा सकाळी दिवचलच्या शेतकी खात्याक निवेदन दिवन बेगीन मशीन उपलब्ध करून दिवचे अशी मागणी करून लेगीत बिरेस्तारा मेरेन मशीन उपलब्ध जावंक नाशिल्ले। शेतां आमची पडले आणि पावसान धुवड जाला सगळो आणि शेतां पडले म्हणल्यार मशीन आता कशें केन्ना येतले ते सांगा आमकां। सांगोंक जमाना जाल्यार वग्गी राव, कळ्ळें? जमाना जाल्यार तो मशीन आमी शेतां आमी काय करता, खातले काय? आता किती दीस जालो पावस पडटा? पावस पडटा 4 दीस जाले आता पावस पडटा। पावसाक लागून शेताची हालत कितें जाल्या? हालत केल्या वाऱ्यान सगळे धुवड जाला, वाऱ्यान आडी पडले सगळी, उदक भरला। तुम्ही एग्रीकल्चराक मेळ्यार एग्रीकल्चर ऑफिसान मेळ्ळे आमी, मेळोन येयले, पूण आता कशें काय करूं? अजून मशीनच धाडूंक ना। मशीन धाडूंक ना, मागीर काय करपाचें? आनीक 2 दीस पावस पडलो जाल्यार कितें जातलें? पावस पडला काय ना, काय खातले काय? आमचे पंगार पाती शेत तेन्ना आमी एग्रीकल्चराक बी मेळोन येयला, कित्याक ह्या पावसाचेर जो पडटा पावस तो तितकोच पावस पडटा आणि 4 दीस सलग पावस पडता, तरी आमी ऑफिसराक मेळोन येयले। आनीक तर हे 4 दीस आनीक तर पावस पडलो जाल्यार आमकां एक अन्न गावपाचें ना, इतकी परिस्थिती जाल्लेली आसा शेतांची। तेन्ना आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता बेगींतल्या बेगीन दखल घेवन आमकां मशीन धाडचें। आता मशीनूच ना न्हू, अजून मशीनच ना न्हू। म्हणजे सध्या मशीन येत जाल्यार लुवंक मेळटा का? सध्या मशीन येत जाल्यार ह्या 2 दिसांक सुद्धा आता फाल्यां सुद्धा मशीन येत जाल्यार बरें जातलें, कित्याक गावता ते काडूंक गावतले। एकदा तर चिखलाक बसले जाल्यार भात गेले आमचे आणि कांयच ना, कोळशा सारखी परिस्थिती जाता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।